गोय विद्यापीठांच्या वेंचणुकेत वट्ट 15 वर्सांची अभाविपक हारून NSUI आणि गोवा फॉरवर्डाच्या विद्यार्थी संघटनेन जैत मेळयलें। गोवा फॉरवर्ड आणि NSUIच्या पॅनलाक 95तली 52 मतां मेळयत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेक हारयले। राज्य पावण्यावेल्या विद्यार्थी परिशदेच्या अध्यक्षपदाचेर साई देसाय वेंचून आयले। ताच्या जैताविशीं प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आणि गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान परबी दिली। गोय विद्यापीठाची 16 डिसेंबराक वेंचणूक घेवपाची थारायिल्ली, मात जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक लागून आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान ही वेंचणूक फुडें धुकलिल्ली। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर लागू केल्ली आचारसंहिता फाटीं घेतले उपरांत मंगळारा 23 तारखेक गोय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी परिशदेची वेंचणूक जाली। हे वेंचणुकेक 95तली 52 मतां मेळयत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेक हारयले। राज्य पावंड्यावेल्या विद्यार्थी परिशदेच्या अध्यक्ष पदाचेर साई देसाय वेंचून आयले। ताच्या जैताविशीं प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, काँग्रेसीचे गोय प्रभारी माणिकराव ठाकरे आणि गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान परबी दिली। हे आज NSUI आणि गोवा फॉरवर्ड ह्या अलायन्सान हे पॅनल आज फूल जिखिल्लें आसा। 15 वर्सांनी म्हाका दिसता आज गोंयच्या युनिव्हर्सिटीन NSUIन आज परत एकदा आपली जीत हांगा ठामपणे तांणी आपलो झेंडो हांगा घातला। म्हाका दिसता क्रेडीट आमचे गोंयचे NSUIचे अध्यक्ष बाब नौशाद, आमचे नॅशनलाचे आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब एराज, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब श्रीनिवास जे NSUIचे इन्चार्ज आसात। आज जे पॅनल जिखला आमचो बाब फखरुद्दीन, आमचो बाब शेन, आमचे गोवा फॉरवर्डाचे सगळे मेंबर्स आणि आमचो बाब कुमार, म्हाका दिसता हांचे सगळ्यांचे एफर्टान आज जे पॅनल हांगा जिखला। आमचो चेअरमॅन बाब साई देसाय, सेक्रेटरी आमचो सोहन राऊत, आमचे लेडी मेंबर बाय श्रुती पवार आणि एक्झिक्युटिव्ह मेंबर केडन फर्नांडीस, तेजश्री संभाजी, शिंजेल डिसोजा, झेवी रिबेलो आणि जेक डेलेमा। म्हाका दिसता आज जे गेल्ली 4 वर्सां गोवा NSUIचे युनिट बाब नौशाद प्रत्येक फावटी आमी कोविडाच्या वेळार पयले, ताच्या उपरांत पयलीं एराज आशिल्लो, म्हाका दिसता प्रत्येक फावटी आज स्टुडंटाचे इश्यू, स्टुडंटाचे विशय घेवन रस्त्यार ते कायम ठामपणे सदांच भुरग्यांचे विशय घेवन मुखार आसात। आणि म्हाका दिसता ताचो रिजल्ट हो आज आमकां गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलान दिश्टी पडटा। त्या फॅमिली ऑफ NSUI गोवा आणि आमचे अलायन्स पार्टनर जावं आमचे गोवा फॉरवर्ड एक जावन अख्खे गोंयाक दाखयले की युनायटेड जावन आमी कशे हे भारतीय जनता पार्टी, हे भ्रष्ट जनता पार्टीचे स्टुडंट विंग आसूं, RSS विंग आसूं, कशें हांकां शेणोवंक शकता। आयज 95 UFRान वोट घातलो, तातूंतले 52 वोट्स आमकां मेळ्ळे, 52 वोट्स। 15 वर्सां दिस इज द हायेस्ट नंबर ऑफ वोट्स वी हॅव रिसीव्ड, एंड आफ्टर 15 years NSUI गोवा अलॉंग विथ गोवा फॉरवर्ड वी हॅव क्लीन स्वीप दिस इलेक्शन। सो हांव सगळे आमचे NSUIचे मेंबर्सांक, NSUIचे सगळे ऑफिस बेरर्स आसूं, NSUI सगळे आमची कमिटी आसूं, आमची हाय लेवल कमिटी आसूं, जावं तो एराज मुल्ला, रोली, आमचो आमचो अब्दुल, शेख आणि आमचे अलायन्स पार्टनर सगळे भुरगे, आमचो सोहम आसूं, ताजे कडेन आसूं, सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा थ्रू दीस विक्ट्री। काँग्रेसची युटी गोवा युनिव्हर्सिटीन जिखल्या, म्हळ्यार जे सिनियरांनी अजून जे सिनियरांचे तकलेन वचूंक ना ते भुरग्यांनी दाखोवन दिल्लें आहा की जैत तुका जर खरेंच जाय तर एकवट जाय म्हणून। हांव तांकां परबी दिता, कित्याक दे हॅव शोन द वे फॉरवर्ड। नॉट ओन्ली दॅट बट इट इज ऑल्सो अबाउट कॅचिंग देम यंग, इनकल्केटिंग गूड व्हॅल्यूज इन देम एंड क्रिएटिंग लिडर्स ऑफ टुमोरो। फाल्यांचे बरे लिडर जर येवंक जाय, राजकारणांत बरे लोक येवंक जाय जाल्यार तांकां अपब्रिंगींग, पॉलिटिकल अपब्रिंगींग म्हणचे गरजेचें। हे प्रिंसिपल जो आहा, जो सेक्युलर प्रिंसिपल आहा की सगळ्यांक सर्वसामान्यांक बरोबर घेवन फुडें वचप, हें पयलींच्यानूच जर बी पडलें जाल्यार फुडें बरे लिडर होच हीच आयडियोलॉजी घेवन फुडें वचूंक शकता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।